ट्रॅकिंगाचेर इश्यू जाला मायनिंग कोलाचेर तुमकां हेजेर कितें सांगपाचें डबल ट्रॅकिंगाचेर कोलाचेर कांयच इश्यू जावना काँग्रेसी कडेन गोंयान आनी देशभरान खंयच मुद्दे ना आतांच तुमी पयली आमची आक्रोश रॅली आतांच जाली आनी डबल ट्रॅकिंगाचे जो स्टेटमेंट आमच्या युनियन मिनिस्टरान केला तो काँग्रेस पार्टी खंय तरी एक आयसोलेशनान एक घेता एक पोलूच घेता तातूंत भोंवपा लोक म्हणजे ट्रॅवल करचे ना लोक तातूंत भितर टुरिजमाक बरें जावपा ना तातूंत ट्युरिस्टांक आमचे खंय वचपा खातीर सवलत जावपा ना ह्यो सगळ्यो सवलती जातल्यो तातूंत भितर पोलाचेय जातलें आनी आमचो पार्टी नाल्यार आमचें हें आमी पयलीं पसून आमची मागणी आसा की कितेंय जालें जाल्यार पोल्युशन जावपा येना ते धापून वचपाक जाय ते सील्ड वचपाक जाय आनी त्या खातीर आमच्या प्रयत्नान म्हाका दिसता खंय तरी आज JSWन व्हडलो डोम बांदिल्लो आसा आनी आज पोल्युशन लेवल आमी कंट्रोलान हाडला आज खंय तरी काँग्रेसीक खंय तरी कसलेच विशय नाशिल्ल्या कारणान फक्त जो स्टेटमेंट आसा तातूंत भितर तांणी सगळें म्हणिल्लें आसा ट्रेनीची फ्रिक्वन्सी वाडटली ट्रेनीच्यो ट्रॅवलिंग पॉयंट्स वाडटले ट्युरिस्टांक बरें पडटलें ट्युरिजम आमची वाडटली हें सगळें वाडटा आसतना एक कोलाचो इश्यू घेवन ताजेर स्टेटमेंट करप हें चुकीचें आसा ही काँग्रेसीची पयलीं पसून एक रणनितीच आसा म्हणजे खंयचीय गोश्ट ती बरी जाता जाल्यार कितें जाता एक कितें आयसोलेशनान काडप ताजो आमचेर हें कांय ना आज आमचें सरकार आनी केंद्र सरकार आनी राज्याचें सरकार आज म्हाका दिसता डबल इंजिनचें जें सरकार आसा तें सगळे जनते खातीर आसा लोकांक कितें वायट पडटलें ती खंयचीच गोश्ट आज करून आमच्या पक्षानूय धरा तुमी आनी सरकारान केल्ली ना आनी हाजेय फुडें करची ना सगळेच पार्टी ऑपोजिशन आहा तेणी सगळ्यांनी ऑपोज केला हेका जावं ते आरजी जावं गोवा फॉरवर्ड जावं सगळे आज जेन्ना देश इतलो फुडें पावता आज जेन्ना चवथ्या पांवड्याचेर आनी रोखडोच तिसऱ्या पांवड्याचेर आमचो देश वता तेन्ना असल्यो गोश्टी जावप म्हाका दिसता लाजस्पद आसा तुमी इश्यूवांचेर झगडा तुमी खंयचे इश्यू घेवन झगडात म्हाका दिसता आज टुरिजम आमची मेन स्टे हें आसा आमच्या पयलीं मायनींग आशिल्लें आनी टुरिजम आशिल्ली आज आमच्या युनियन मिनिस्टरान कॅटेगरिकली सांगला हे टुरिजमाकूय बरें पडटलें म्हणून जे ट्रॅवल करता लोक तांकांय बरें पडटलें म्हणून आनी सगळें करता आसतना मे बी कोलाकूय हें जाय बाकीचोय कार्गो आसतलो बाकीचो कोलूच येता काय कितें बाकीचोय कार्गो येता चिप्स येता बाकीच्यो वुडन चिप्स येता खुबशे चिप्स येता फाल्यां आमी डायवर्सिफाय करून गंव तांदूळ साखर तेंय हाडूंक शकता सो ते एकाच खातीर वचना आज जेन्ना आमी ब्रीज आनी रस्ते बांदता तेन्ना लोक फक्त गाडयोच वता काय कितें ताजेर ट्रान्सपोर्टिंगूय जाता ताजेर बसीय वता ताजेर लोक चलतूय वता सो म्हाका दिसता काँग्रेस पार्टी इज टोटली फ्लॅबरकास्टेड आनी तांचे बरोबर ज्यो बाकीच्यो पार्ट्यो ह्यो विधानां करता म्हाका दिसता तांचे कडेन मुद्दे कांयच ना आज देश आनी आमचो गोंय म्हाका दिसता आमच्या आदरणीय मुखेलमंत्री प्रमोद सावंता अंडर खूब फुडें वचत आसा आनी खंयच्या फुडल्या 27चे स्वप्न हांकां पडपाक सुरवात जाल्या ती तांची केन्नाच साध्य जावपा ना 27 परत एकदां 27 भारतीय जनता पार्टीचे येवन चवथे पार्टी सरकार येता हें तांकांय खबर आशिल्ल्या कारणान खंय तरी वैफलग्रस्त जावन असले स्टेटमेंटां विधानां करता तुमी मुद्दम तांचे स्टेटमेंट काडून पळयलें जाल्यार तुमकां कळटलें की ताणें करनाका म्हूण सांगिल्लें आपले स्वताच्या खर्चान परत ते सांगताले आमी आनी इन्वेस्टमेंट करूंक शकना म्हणून खंयच तांणी डबल ट्रॅकिंगा विशयी कोला खातीरूच आमी हाडटले अशें केन्नाच सांगूं ना तांणी सांगिल्लें की आमच्या स्वताच्या स्टेटीच्या खर्चान आमी सद्या करूंक शकना तेन्ना सेंट्रलाकसून सपोज तो फंड येता जाल्यार म्हाका दिसता तशें कांयच प्रॉब्लेम ना न्ही ऑपोज केल्लो कित्याक आमी खर्च करचे ना म्हणून आमी ते हाडून दिवचे ना नाल्यार आमी करूंक दिवचे ना आमच्या खर्चान म्हणजे स्टेटीच्या खर्चान आमी करूंक दिवचे ना आज सेंट्रलूच सपोज सगळें करता जाल्यार म्हाका दिसता कोणाकूच प्रॉब्लेम आसपाक ना आनी तुमी हांव तुमच्या माध्यमांतल्यान सगळ्यांक सांगता हो कोल हो एक इश्यू आसा आज ताणें जे काँग्रेसीन स्टेटमेंट काडला तातूंत बाकीच्यो गोश्टी खंयच ताणें हें म्हणूं ना फक्त एक कोल ताणें आयसोलेटेड एक भायर काडला आनी उलयल्या आज ट्युरिजम आमकां वाडपाक नाका काय कितें आज टुरिजम मेन स्टे आसा आमच्या आदरणीय प्रधानमंत्री आज आमकां वॉटर मेट्रो गोवा टुरिजम डिपार्टमेंटाक दिल्लो आसा म्हणजे तुमी हांगा वॉटर मेट्रो स्टार्ट करा म्हणून टुरिजम वाडपा खातीर ट्रेनी ह्यो जावकूच जाय आज सगळ्या कडेन जेन्ना इन्फ्रास्ट्रक्चर डेव्हलपमेंट इतल्या मोठ्या प्रमाणार जाता तेन्ना ह्यो गोश्टी म्हाका दिसता जावप साहजीक आसा आनी सरकार हाजेर योग्य तो तोडगो काडटली आनी फुडें ना पयलीं पळय टोल ट्रान्सपोर्टेशन कशें जाता आमी म्हणटा आमी पोल्युशनाच्या अगेन्स्टूच आसा पूण टोल हें करपा खातीर आमी झगडून आज खंय तरी JSW व्हडलो डोम घालून आयला तुमी आज पळयल्यार हांव तुमकां सगळ्यांक व्हरून दाखोवपाक शकता तातूंत भितर पोल्युशन भायर वचूंक शकना मे बी 10% खंय तरी वारान हांगाच येता पूण पयलीं पळय जातालें तशें जावचें न्ही म्हणून आमी डोम आमी आतां अदानीकूय सांगला की तुमी डोम घालपाय म्हणून आनी सगळ्यांनी सपोज डोम घालून भितरल्या भितर ट्रान्सपोर्टींग सपोज जाय वेवस्थीत सिलींग जाय
जाल्यार म्हाका दिसता पोल्युशन जावपाचो सवालूच ना। आनी कोल हो एकूच हें न्ही, आज कितल्योश्योच गोश्टी आसा तुमकां सांगल्या तशें आमी वुडन चिप्स आसा, गंव हाडूंक शकता, साकर हाडूंक शकता, मूग हाडूंक शकता, कितेंय हाडूंक शकता। सो तें आमी बंद करतले काय कितें? सो ताज्या खातीर ह्यो सगळ्यो गोश्टी जावच्यो पडटा आनी त्यो जाता आसतना म्हाका दिसता सगळ्या गोंयकारांक ताजो फायदो जातलो, गोंयकारांक बेनिफीट जातलो आनी सरकार जे गोंयकारांक बेनिफीट जातले तेच निर्णय घेतले। ताज्या भायर अजून पर्यंत सरकारान तसले निर्णय घेवंकूय ना आनी फुडेंय घेवचे ना। तुम्ही पळयतात गोंयकारपण, गोंयकारांचो गोंयकारा खातीर।